रेल्वेत कामाक लायता म्हूण हायस दाखोवन फटवणूक केल्ल्या प्रकरणात दिवचल पुलिसांनी एका दुबाविताक अटक केल्या। दिवचलेचो एसडीपीओ जिवबा दळवी प्रमाण 22 ऑगस्ट 2024 दिसा लक्ष्मी दलवाई रावपी दिवचले हिणे कागाळ केल्ली। जुलय 2023 ते आतां मेरेन दुबावित व्यक्ती प्रिया अजय यादव आनी रोहन राजेंद्र वेंझी हांच्यांनी कागाळदारांकडल्यान सुमार 20,70,000 रुपया उखल्ल्यात। मजगतीं पुलिसांनी केल्ल्या कारवायेंत यादवान 116 ग्राम भांगर दवरून रीण घेतला म्हूण उघड जालें। प्रिया यादव तशेंच तिचो वांगडी रोहन वेंझी कडल्यान दिवचल पुलिसांनी 9,116 ग्रामांच्या भांगराच्यो वस्तू तशेंच 3 कारी जप्त केल्यात। प्रिया यादव ही कागाळे उपरांत सुमार 2 म्हयने बेपत्ता आशिल्ले। खासा तंत्रज्ञानाचो वापर करून तिचो सोद घेतलो। फुलेवाडी कोल्हापूर हांगसर तिचो पत्तो सांपडल्या उपरांत पुलिसांनी तिका अटक केली। उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांच्या मार्गदर्शना खाला उपअधीक्षक जिवबा दळवी, निरीक्षक दिनेश गडेकर आनी पुराय टीम फुडलो तपास करता। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।